Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with zero side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao. In collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार. गोवा टुडेत उष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. आयव्हरमॅक्टिनाचे प्रेसात तफावत दिसली म्हणून चूक कांयच ना. आरोग्य मंत्री म्हणटा वखदांचो रेट थारायता नॅशनल प्रायसिंग ऑथॉरिटी. स्टॉक आसा ताचे कडच्यान खरेदी. जीएमसीत कॅन्टीन आणि वैजकी कोयर जाळपाच्या प्रकरणात सोडेक्सो आणि इको क्लीनान हात पाफुडले. आरोग्य मंत्र्याची क्लीन चीट. उजो लागला तो खंय अपघाती. काँग्रेसीचो गोय प्रभारी पोल स्ट्रॅटेजी. गोयात फुडारी म्हणटा हे फावट सरकार. कामत म्हणटा 35 नवे चेहरे दिवंक वाव. दिनेश गुंडूरावान वाचली सरकाराचे अपेसाची वळेरी. 21 जुनासावन स्कुलांच्यो क्लासी ऑनलायन. शिक्षकांक स्कुलांनी येवपाची सक्ती. शिक्षण खात्याचे सर्क्युलर. कंटेनमेंट झोनांतल्या कोविड सर्व्हिसेस स्कूल इमारतींक आदेश लागू ना. 5 वर्सां सुस्तेल्ले वेंचणूक तेंकली तशी एक्टिव्ह. प्रदेशाध्यक्ष बदलल्यार युवा फुडाऱ्या सयत काँग्रेस सोडटलो. संकल्प म्हणटा फुटाफूट नाका. वेंचणुके आदींच सीएम कॅन्डिडेट जाहीर करात. आणि कोविड वाशिनांचो पहिलो डोस 100% दिवन जाय मेरेन ट्युरिझम सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान ना. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. केशी देविल्ल्यान ट्युरिझम उक्ते करूंक दबाव. आयव्हरमॅक्टिन गुळ्यांचे प्रेसात मोठी तफावत दिसली म्हूण खंय चूक कांयच ना. वखदांचो रेट खंय नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटी थारायता. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे दर वेगवेगळे असतात. कोणाकडेन आसता ताचे कडच्यान सरकार घेता. आरोग्य मंत्री विश्वजिताची जाप. सगळी वखदां खंय सगळे नेम पाळूनच घेतात. कांयच चूक आसची ना म्हूण राणे सांगता. आयव्हरमॅक्टिनाच्या आधी प्रॉफिलेक्सिसाचे कोफुसांव आता मोलाचे. 30 एप्रिल ते 15 मे मजगती सरकारान 7 ते 8 लाख आयव्हरमॅक्टिन टॅबलेटी घेतल्यो. वेगवेगळ्या डिलरांनी वेगवेगळ्या प्रेसान ह्यो टॅबलेटी विकिल्ल्यान वेव्हाराचेर प्रश्नचिन्ह. गोवा एंटीबायोटिकान एक टॅबलेट 2 रुपया 79 पैशांनी जाल्यार रायकर डिस्ट्रीब्युटरान 22 रुपया 10 पैशांनी आणि हेदे एंटरप्रायझिसान तीच टॅबलेट 34 रुपया 90 पैशांनी सरकाराक विकल्यात. आरोग्य मंत्री म्हणटा रेटीन तफावत आसली म्हूण चूक कितें. तरेतरेचे रेट कशे काय म्हण तशें जायना. ते तशें एक ऑथॉरिटी आहा. त्या ऑथॉरिटीच्या माध्यमांतल्यान ते रेट फिक्स केले वयता. कदाचित एक कंपनीची रेट कॅन वेरी मायन्युटली विथ अनदर कंपनी रेट. सिमिलरली लायक द एग्जाम्पल्स आय गिव यू फॉर रेमडेसिवीरचे 3-4 कंपनीचे रेट 3-4 रेट्स आहा. पण 10 टाइम्स डिफरन्स आसपाक शकता. आसूं येत. आतां तूच आसूं शकता न्हू. खंय 10 टाइम्स आमी घेवंक ना. आमी सगळे कितें एंटीबायोटीक तुमकां 3 रुपयान मेळटाले. हेदे एंटरप्रायझीस तुमकां 34 रुपयान सप्लाय करता. ना हांव ते सगळे तेजेर निटी तुमकां जर कितें फॉल्टूच काडूंक जाय तर तेजेर काय उपाय हांव करूंक शकना. बारीक डिफरन्स ओके पण ना तशें जायना. ते आमी आमचें काम आहा. आमकां प्रोसिजर फॉलो करून आमी करता. कोणाक जर टेंडरान अप्लाय करूंक जाय तेन्ना अप्लाय करूंक शकता. ते कोणी बंधन घालूंक ना. अलाउड कॉस्टा भितरूच घेतला हे सगळे घेतला. सगळे घेतला. सगळे व्यवस्थीत
प्रोसिजर फॉलो करून आम्ही घेतलं. म्हाका नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी ह्यो सगळ्यो गोष्टीचे अनुभव तुमकां म्हायती आसूंक जाय. म्हणजे तुमकां बी एनालिसीस करतना न्यूज करतना तुमकां बी कळटलें की बाबा वेगवेगळे कंपनी आसूं शकता, वेगवेगळे कंपनी वेगवेगळे प्रायसीक दिवं शकता, पण ते इट इज ऑल कॅप्ड बाय NPPA बेस्ड ऑन वॉट इज द मेडिसिन दॅट इज मेड अवेलेबल फॉर द कोविड प्रोटोकॉल फॉर कोविड तुम्ही पयतले चौकशी करून डिफरन्स इतलो बी येयला. चौकशी कितें करूंक जाय, काय चुकीचे असल्यार हांव समजूं शकता. आयव्हरमॅक्टिनाच्या खरेदीन चूक कांयच ना म्हूण सांगूंक रेमडेसिविराचो दाखलो. हे पळय, कॅडिला हेल्थ केअर रेमडेक 2800 ओके, अर्लियर MRP. आफ्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑर्डर येतकूच तो 899 जालो, अवेलेबल फॉर 899. मागीर सिंजेन इंटरनॅशनल लिमिटेड, बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया रेमविन म्हणून आहा 3950. तेजो मागीर रिवायज रेट आशिल्लो 2450. डॉक्टर रेड्डीज लॅबोरेटरी रेडिक्स 5400, कॅप रेट 2700. सिप्ला 4000, कॅप रेट 3000. मायलॅन फार्मास्युटिकल डेस्टिनेट 4800, कॅप रिवाइज रेट 3400. जुबिलियंट जेनरिक्स लिमिटेड. सद्याक आयव्हरमॅक्टिनाचे दर ₹17.50 ते ₹42 मेरेन आसा. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी कंपनी प्रमाण वेगवेगळ्या कंपनीच्या प्रोडक्शन कॉस्टा प्रमाण दरांचे कॅपिंग घालून दिता. ते खातीर सप्लायरांच्या दरांत फरक दिसता म्हूण राणे सांगता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. कॅम्पसात वैजकी आणि बाकीचो कोयर जाळपा कडेन आपलो कसलोच संबंध ना म्हूण इको क्लीन आणि सोडेक्सोची GMC जाप. दोनूय एजन्सींचो तांचे कामाचो आउट आणि गार्बेज जाळपा कडेन तांचो संबंध कसो आसूंक शकना ताचेर खुलासो. इतले दीस वग्गी आशिल्लो आरोग्य मंत्री दोनूय प्रायव्हेट एजन्सींक क्लीन चीट दिवन मेकळो. उजो लागला खंय अपघातान. विचारलं ऑलरेडी ते आम्ही आमचे कोण जळयतालो तेजेर सोल्युशन. इट इज एक्सिडेंटल कोण जळयता म्हणून कोण मुद्दम म्हणून जळोवन कितें पोल्युशन करपाची कोणाक इच्छा ना. सोडेक्सो इको क्लीन रिस्पॉन्सिबल आहा ते They are not responsible because EcoClean is one of the best agencies and they have been doing their hospital and bathroom तुम्ही जे साफ पळयता ते EcoClean खातीर साफ आहा. आणि EcoClean नसले तेन्ना तुम्ही तुमचे रिलेटिव्जांक विचारा गोवा मेडिकल कॉलेजाची परिस्थिती 15 वर्सां पयलीं कितें आशिल्ली ती. GMCच्या फाटल्यान गार्बेज जळोवपाचे प्रकार प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले. ताचेर मुख्यमंत्र्यान GMCक एक्शन घेवंक सांगिल्ली. त्या उपरांत GMCन नितळसाणीचे काम पळोवपी इकोक्लीन आनी कॅन्टीन सर्व्हिस सांबाळपी सोडेक्सोक नोटीशी धाडिल्ल्यो. दोनूय एजन्सींनी आपापल्यो हात थापुडपी जापो GMCक दिल्यात. इकोक्लीन म्हणटा GMCचो कर हाताळपाचें काम इकोक्लीनाच्या कामाच्या आवाठांत येना. इकोक्लीनाचें काम हावसकिपिंगाचे GMC सान्न मारप, मॉब मारप आनी हेर नितळसाणीची कामां इकोक्लीन करता. GMCच्या फाटल्यान कोयर जाळपाचो विशय खंयचेच नदरेन इकोक्लीनाच्या कक्षेत येना. सोडेक्सोच्या जेवण दिवपाच्या डिस्पोजेबल प्लेटींचो GMCच्या वाठारांत दोंगर तयार जाल्लो. मात सोडेक्सोचो रिप्लाय असो. सोडेक्सोचो कर व्हरपाक तांणी एक एजन्सीची नेमणूक केल्या. एजन्सी सोडेक्सोचो कर व्हरता. सोडेक्सो खंय सगळो कर त्या एजन्सी कडेन दिता. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हे आदींच GMCक 25,000ची फायन मारून कोयराचो प्रश्न तडीक लावपाचे वेगळे निर्देश दिल्यात. GMC आता सोडेक्सो आनी इकोक्लीनाच्या जापे उपरांत फुडें कितें करता ताचेर नजर. GMC आनी बाकी कडच्यान येवपी 2-2.5 टन वैजकी कोयर जाळपाची इन्सिनेटराची तांक ना म्हूण डीन आदींच प्रुडंटा कडेन उलयला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोविड, पर्यावरण, बेकारी, म्हारगायेच्या इशूंनी लोक विटल्यात. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान BJPच्या कारभाराचेर चढाई केली. ताचो 3 दीस गोंयांत कॅम्प, आमदार, पदाधिकारी, ब्लॉका बरोबर बसका. दिगंबर कामत म्हणटा 5च आमदार आशिल्ल्यान नवे 35 उमेदवार दिवंक वाव. आलेश सिकेर म्हणटा सरकार जातले, संकल्प युतांक तिकेटी मेळटल्यो म्हूण रावला. कितल्या तेंपान तो येता तो 2-3 दीस रावतलो हांगा. सगळ्यांक मेळटलो, सिच्युएशन रिव्यू करतलो. कितें कितें करपाक जाय, आतां इलेक्शनां लागीं ताचे खातीर कितें करपाक जाय हें तो सगळें रिव्यू करतलो. आनी आमची तयारी सारकी फूल स्विंग आहा. पयर एजिटेशन केलां पळय
पेट्रोलाक लागून तूं लक्षांत घेतलें की आख्ख्या गोंयभर सगळ्या पंपाचेर आमचें एज्युकेशन बरें नेटान जालां. त्या गाडये कडेन आमचे चार्जड आसा तें प्रॉब्लेम आमकां चान्स आसा बरो कित्याक आमचे 5च आमदार आसा. बाकी कडेन आमकां नवे फेसीस दिवपाक मेळटा लोकांक. सर तुमचे रवी नायक जे आहा ते म्हणटा की आपूण इंडिपेंडंट रावतलो. ताजी इच्छा न्ही तो सिनियर लिडर ताजेर हांव कांय उलोवपाचें. Sri Guru Rao give us instruction as to how we should go ahead for election. तुमकां कितें दिसता फुडले इलेक्शनाक कितके सिट्स तुमी काडटले आनी सीट्स न्ही हांव तुका सांगता काँग्रेस गोंयांत सरकार करतलोच म्हणून. जे प्रमाणे काम केल्लेलें आसा कित्याक आयज जो काँग्रेसीचो जो फ्लॅग घेवन आयज यूथ जे फुडें रावलेले आसा आनी जे रस्त्याचेर येवन काम करता एज्युटेशन्स करता ते फक्त यूथ करपाक लागलेले आसा. आनी म्हाका दिसता ते येता इलेक्शनाक हेच्या भितर मॅक्सिमम म्हाका पूर्ण गॅरंटी आसा हे यूथ जे आसतले पळय तांकां मोस्टली प्रिफरन्स दितले आनी हे आमचे कॅन्डिडेट्स आसतले फुडें काँग्रेसीचे हे चडांत चड यूथ आसतले. हेजे भितर म्हाका मात सुद्दां दुबाव दिसना कित्याक जे पर्यंत आमचो लिडर आसा राहुल गांधी तेजो तोच विजन आसा की युथाक प्रमोट करचें. Review and also discussions and it's going to different constituencies. So I don't think I should make any comment right now. Sir, now we are seeing a lot of agitation in Goa. A lot of youth have been participating. So you think the youth will stand a chance in the future for the upcoming assembly election? For every political party, youth is very important. Mahila is very important. Also a good combination of all experience and youth. Today Goa is facing a big crisis, failure of government. The Chief Minister does not know what he is doing. His COVID administration was pathetic. People have suffered, economy is suffering, youths don't have jobs, environment is being harmed. So many issues. Goa is going through a big crisis. So Goa needs to be saved from this government and this horrible administration. So that should be the main issue. दक्षिण गोंयांत एके वटेन काँग्रेसीची वेंचणुके खातीर स्ट्रॅटेजीक मिटींग चल्ल्या. थंयच काँग्रेसवाल्यांची फिजिकल फायट. पळयात हो प्रकार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी अनुदानित बिगर अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांची सोमारा 21 जूना सावन शाळेत हजेरी. शिक्षकांनी ऑनलायन आणि जे विद्यार्थी ऑनलायन येवंक शकना तांकां हेर माध्यमांतल्यान शिकोवचें म्हूण खात्याचो आदेश. ऑनलायन शक्य ना त्या भुरग्यांक वर्कशीट लेक्चर तयार करून शिकोवपाचे. कंटेनमेंट झोनांतल्या वा कोविड सर्विसेसचे स्कूल इमारतींक हो आदेश लागू ना. ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानाविशीं गोवा फाउंडेशन आणि बाकीच्यांचे अर्जाचो एनजीटीन निकाल लायलो. फक्त ग्रामपंचायतींनीच तयार केल्ले ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान मानून अधिसूचित करचे म्हूण ह्या अर्जांनी मागिल्ले. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा जीसीझेडएमए पंचायतींनी तयार केल्ले ड्राफ्ट प्लानांचेर विचार करतले. विलेज वायज प्लॅन जो विलेजींनी दिल्लो तो एनजीटीन गेल्ले तेणें भायर मारले न्ही. इट प्रूव्स दॅट यू कॅनॉट डू. तांकां जाय तशें सगळें जायना. जसो हो विराटो सांगता पळय ते भशेन की हांवें म्हजो जागो हांवें कोणाक दिला तितू भितर इलिगलिटी आसा मोडा मरे म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण बेश्टे सांगलें म्हण जावचें ना. एक गोश्ट जाली. दुसरी तितू खुबशे गोश्टी थोड्यो विलेजीन म्हटल्यार की आपणाचे विलेजीन हाडपा जाय प्लॅन. ही गोश्ट काल भायर मारलें आसा. विलेज प्लॅन यूज करचो म्हूण तेय भायर मारलेले आसा. सो विलेजीन प्लॅन दिल्या वी टेक इट एज अ विलेज बेस and we will correct, we will see plan to plan. म्हणजे NCSM प्लॅन केल्लो विलेजीन प्लॅन केल्लो आनी ज्यो गोश्टी NCSM आनी प्लॅना भितर विलेजीचे जे सारके आसा वी विल करेक्ट इट. ज्यो गोश्टी आसा करतले जे लोकांचे हिताक कितें करपाक जाय सगळ्यो गोश्टी आमी करतले. CZMPची जनसुनावणी पावसाच्या महिन्यात आणि SGPDA ग्राउंडार घेवची न्ही म्हण मागणी. CZMP बद्दल कलेक्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी ताका सुचयलां आनी मागणी केल्या की आतां असल्या वेळार पावस जेन्ना इतलो पडटा इन द पीक ऑफ मन्सून्स
एंड द पेंडेमिक इज स्टील ऑन. असल्या संक्रमणाक आमकां हाडून लोकांक त्रासान घालू नये. SGPDA market, where it is a marketplace, as you know, it was most contaminated. Margao was known for it. We are getting ready for third wave. जाल्यार third wave आम अजून रेडी जाताय जाल्यार CZMP hearing, is it valid? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोंयांत कोविड वाशिनांचो पयलो डोस 100% लोकांक दिवन जाय मेरेन ट्युरिझम सुरू करपाचो सरकाराचो सध्या तरी प्लान ना. ट्युरिझमाचे मळावेले कांय जाळवणदार ट्युरिझम उक्ते करचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचेर चेपण हाडत आसात. 30 जुलै मेरेन कमीत कमी पयलो डोस 100% दिवन पुराय करपाचें सरकाराचें टार्गेट. देखिए कि सभी लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कुछ डिमांड्स उनके मेरे सामने रखे हैं, वो विचाराधीन है, उनके ऊपर हम सोच रहे हैं क्या करने का. उनकी डिमांड है कि टूरिज़्म स्टार्ट करने के लिए जब तक हम वैक्सीनेशन का एटलीस्ट फर्स्ट डोज कंप्लीट ना करें तब तक एट प्रेजेंट हम तो टूरिज़्म स्टार्ट करने का कोई विचार नहीं है. 30 जुलाई तक हम हमारा फर्स्ट डोज कंप्लीट करने का टारगेट है. लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो कंप्लीट करने के बाद ही सोचेंगे. वेंचणूक तेंकली तशी 5 वर्सां सुस्तेल्ले लोक आतां जागे जाल्यात. हे घडयेक काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष बदललो जाल्यार काँग्रेस सोडपाची आनी फुटपाची शिटकावणी संकल्प आमोणकारान दिल्या. PCC वांगडी संघटनेत वावुरपी आनी काँग्रेसीचे गट मेळून खंय गिरीशाक बदलचो न्ही म्हूण डेस्क इन्चार्जाक शिटकावणी. मुख्यमंत्री पदाचोय उमेदवार खंय आदींच जाहीर करचो. जेन्ना रस्त्यार येवन काम करपाची गरज आसता तेन्ना हे लोक आपल्या घरान लिपोवन कित्याक रावता? लिपोवन रावता, घर रस्त्याचेर येयना कित्याक आयज लोकांक गरज आसा इश्यू घेवन रस्त्याचेर येवपाचे आसता. जेन्ना पोजिशनां घेवपाची आसता तेन्ना तांकां पोजिशनां जाय तेन्नाच ते पार्टीन सक्रिय जाता, एक्टीव जाता. नाजाल्यार म्हाका दिसना ते केन्ना फिल्डार येयलेले आसा. आयज जेन्ना एक दिसता एक माहोल तयार करता की पार्टी प्रेसिडेंट चेंज करतो, हे करतो म्हणून म्हाका दिसता हे खंय तरी वायट. सो हे पार्टीक सांगपाक सोदता आमी, जर तुमचे अशें कितें डिसिजन घेवपाचें आसा आनी तुमी करतात जाल्यार आमीय खंय तरी फाटीं रावपाना. आमीय आमचो जो स्टेप घेवंक जाय फाल्यां फाटीन रावपाचो काय ना रावपाचो हो सुद्दां स्टेप आमी घेवपाक फाटीं सरपाना. विशय आसलेले तेचे फुड्यान मांडलेले आसा, ताणें आमचे सगळे विशय आयकून घेतलेले आसा आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की जे आमचे विशय आसा ते आमी आमचे हायकमांडा कडेन घालतलो आपूण आनी हायकमांडा कडेन आपूण मांडटलो. तुमचे विचार तुमचे कितें आसा ते सगळे पॉयंट्स आमचे बरोवन घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे आमचे फुडलें कितें डिसिजन आसा जातलें. आमी ताका क्लियर कट सांगलेलें आसा की बाबा सद्या आमकां लिडरशीप चेंज नाका, 6 म्हयने उरलेले आसा आनी आमकां इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आमकां लिडर दिवचो म्हणून जो आमचो CM फेस आसतलो गोंयांत बाबा काँग्रेस पार्टीसून. कित्याक लागून कित्याक गेल्या फावटी आमचे कडेन 17 सीट जिखले बट आमी लिडर नासल्या कारणान आमचे भितर मातशें फाटीं उरले आनी आमकां गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक पावना. सो लोकांक एक तो विश्वास दिवपाक लागून GMCत ऑक्सिजनाक लागून जाल्ली मर्णां क्रिमिनल नेग्लिजन्स. BJP सरकार हाचेर उपाय काडपाचे सोडून पॉलिटिकल मॅनेजमेंट करताले आपाचो आरोप. मायात राष्ट्रीय पावंड्यार तापिल्ल्या ह्या इश्यूचेर आज कोणूच उलयना. ऑक्सिजनाक लागून सोंपिल्ल्यांच्या फामिलींक वेगळी भरपाय दिवची. आप मरणांची न्यायालयीन चौकशी मागता. आमी पळयलें कितलेशेच कोविडा खातीर मरणां जालीं आनी खुबशीं तातूंची ऑक्सिजन शॉर्टेजा खातीर मरणां जालीं. दीस वॉज क्रिमिनल नेग्लिजन्स. हाजेर व्हडलो बोवाळ जालो. खूब दीस मिडियाचेर हेडलायनी आयल्यो. फक्त गोंयानूच न्ही, नॅशनल लेवलाचेर हो इश्यू पावलो आनी अशी परिस्थिती आयली की हेल्थ मिनिस्टरान स्वता सांगलें की हायकोर्टान हाजेर इन्वेस्टिगेशन करचें.
हे सगळे मेच्या म्हयन्यान जाले. आता सध्या चल्ला तो जुनाचो म्हयनो. आज ह्या इशूचेर कोणूच उलयना. हो इशू जावकूच ना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी ही आसा ती भारतीय जनता पार्टीची कला. येदे व्हडले इशू पॉलिटिकली मॅनेज कसो करप, लोकांची दिशाभूल कशी करप, हो इशू जावकूच ना अशी परिस्थिती निर्माण कशी करप, हें भारतीय जनता पार्टीन ह्या इशूचेर केल्लें आसा. की ऑक्सिजन डेथ्सा खातीर एक वेगळें कॉम्पेन्सेशन हे एनावन्स जावंक जाय. आमी हेंय मागता की जे पयलीं आमी डिमांड केल्लो की देर शूड बी अ ज्युडिशियल कमिशन ह्या इशूचेर. क्रायम रेट देवोवंक फक्त पोलिसूच न्ही, दर एक नागरीक जबाबदार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांताक्रूज नवे पोलीस आउटपोस्टाचे उक्तावण केलें. एका वेळार गुन्यांवांक लागून गाजताले ते सांताक्रूज खंय आता खूब बरें आसा. आमदार म्हणटा सांताक्रूजाची पोलीस आउटपोस्टाची गरज 30 वर्सां उपरांत तडीक लागली. खास करून फक्त टोनीलो वाडदिवस म्हणूनच ह्या कार्यक्रमाक हांव पर्सनली हांगासर येवन ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण केलां. गोंयांतलो आमी म्हणटा की क्रायम डिटेक्शन रेट हो वाडला, क्रायम रेट हो देंवला, बट क्रायम रेट देंवप हो फक्त पुलिसेच्या हातान ना. क्रायम डिटेक्शन रेट हो पुलिसेच्या हातान आसा. एक काळ ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे क्रायमा खातीर नोंद आसलेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, बट आतां खूब बरी गजाल आसा. आमकां खूब बरें चित्र जें आसा हें ह्या पुराय परिसरांत मेळटा. I thank our Honorable Chief Minister, who is also the Home Minister, for fulfilling people's demand of police outpost in Santa Cruz. 1991 एक प्रपोजल आसली की ही पुलीस स्टेशन बांदतले म्हणून आउटपोस्ट. 30 वर्सां जालीं आयज पासून ही रियलिटी जावंक नासली. कितलेच MLA जावन गेले. This outpost land was allotted in 1989 to Goa Police, but after 32 years we can see reality. It is because of initiative of our Honorable Chief Minister. इतल्या मजगती थिवी नव्या पोलीस आउटपोस्टाची तयारी. उक्तावण शुक्रारा 18 जुनाक मुख्यमंत्री करता. थिवी किंवा कोलवाळे हांगा लोक खूब वाडत गेले पॉप्युलेशन. म्हणजे कितकेशे पटीन वाडटा आनी घरान नवीन कन्स्ट्रक्शन. त्या खातीर गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे म्हणजे तेंचे पोलीस स्टेशन केलें की तो स्टाफ जो आहा आनी एरिया वायज पॉप्युलेशन वाडयलें तेंचे पळय हेजेर कितें आसा त्या प्रमाणे ते अलॉट करता. थिवी मतदारसंघाचे 8 जे गांव आहा ते एरिया हांगा येताले. अस्नोड्या, थिवी, शिरसय, तिर्ना ते कॉमनली पडटा. आयतारा सावन सुरू जाल्ल्या उटंगारान ब्रेस्तारा विसव घेतलो. तरी वेधशाळेन शुक्रार मेरेन ऑरेंज आनी सोमार मेरेन येलो अलर्ट दिल्लो आसा. वेंगुर्ला ते वास्को दर्यादेगेर 3.5 ते 4.80 मीटर उंच ल्हारां मारपाची शिटकावणी. तेच बरोबर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारपाचो अदमास आसा. जुनांतलो पावस 25 इंचाक तेंकलो. फाटल्या 5 दिसांत 15 इंच पावस पडला. पावसान कुठ्ठाळे चिखलाचे उदक लोकांच्या घरांनी. तुमिल्ली गटरां बेगीन उसपुची म्हूण आमदार अलिना मागता. मोबोर दर्यावेळेर राखणे वणत बांदची म्हूण थळाव्यांची मागणी. मया कुंभारवाड्यार नवे गटर आनी मसणभुंयेचे कामाचे उक्तावण. पोरू मारिल्ल्या हुंवारांत नासाडी जाल्या शेताची लुकसाण भरपाय अजून ना म्हूण मोरजेचो शेतकार बेजार. गोंयभरच्यो एक खबरो. 2 days of heavy showers. Water has been flowing out onto the road, and as you can see here, there is an outlet for water which is being blocked by mud. Now the workers are supposed to clear that, but unfortunately there are high tension lines, and because of that they cannot, and this has not been done, and therefore water rises. Water has been going into the houses. Water has gone into the chapel. So I request the PWD minister, the honorable minister, to please direct TPL to send as much manpower that is needed to solve this issue. दोयरो सेवतल हे फोरम म्हणींग आहा त्या फोरमाक हांव आज जोड मोठे भाशेन म्हाका आज जोड
तुमी ती NGT पर केस घातल्या ती माझा फाट घेया कित्याक NGT बाबड्यांक खबर आसता थिंग रावन ही कितें आहा ती तरी फाट गेली रोखडे ते बांदून आता कितें खूब सँक्शन जाल्ल्या. Our concern is to protect these villages, our low-lying villages on the coastal area. So we may have to take a step with the Sarpanch law to build a protective wall for this village on the coastal side. I think one big help that can come is through the training wall construction, where the current and the erosion can be stopped, so the damage can be controlled. म्हणजे हांगासून जवळ 30 मीटर लांबीचे हे गटर, ह्या गटाराच्या बांदकामाचो शुभारंभ आमी आमच्या हस्त्यार हांगासर जालो. ह्या सगळ्या नागरिकांक जो त्रास जातलो हांगासर उदक गटर नासल्या कारणान उदक रस्त्याचेर जमा जातलें. ह्या भागांत एक मोठी समस्या आसली ती म्हणजे स्मशानभुमीची. रान जरी आमचें आसलें हांगासर जाल्यार एका जाग्यार खंय तरी ते दहन करपाक लागून खूब हांगासर लोकांक त्रास भोगचे पडटले. हांव सांगपाक सोदतां की ही जी जागा हांगासर 500 स्क्वेअर मिटर जागा हस्तांतर केल्ली आसा आनी ह्या जागेन सुसज्ज अशी स्मशानभूमी जातली. गेल्या वर्साचे आमचे म्हणजे हाती तोंड आयिल्ले आमचे अनिवार्य आमचे पीक दिल्ले आमचे गेल्या वर्सा ते पीक आमचे एक कण न काडटा ते 100% ते आमकां लॉस केले. त्याच्यानंतर आम्ही मिडियावाल्यांक आम्ही दिले की बाबा असे त्यांनी ते ताबडतोब मिडियाचे गेले. पेडणे एग्रीकल्चर तो झोनल ऑफिसर आसा आमचो प्रसाद परात ते ताबडतोब दुसरे दिसा शेनवार आसलो. शेनवार सकाळी 10 10:30च्या दरम्यान ते तो मनीस ते धाडल्या आणि तो येवन ते शेताची पाहणी केली त्यांनी आणि तांकां ते सगळे भरून दिले फॉर्म बी. आज पर्यंत हे ह्याच्या शेता संबंधित कांयच मेळलेले कडेन आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.